Jesu आमच्या सोन्या सोडय आमकां पाक्यांदना अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोन्या आमच्या देवधन पैकी Muncha kula nasa kede suriaka ye Jesu amcha sonya sodayamka pakyandanya amrutamcha jivacha सोन्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ताचे उतर सत्मन्या आणि त्याच क्रिस्ता परगट करया हो जावन आसा आयच्या देवस्तुतेचो संदेश. मोगाच्या भाव भयणो, आज पवित्र सभा भगवंत आंद्रे जेजूच्या आपोस्तलांची परब संभ्रमता. जो कोण देवाचे उतर आपल्या काळजांतान स्विकार करता आणि तेंच जिवी दिवचे उतर हेरांक परगट करता ताका खंडीत जावन तारण आनी सोडून लाभतली म्हूण सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां कळयता. आयच्या शुभवार्तेन मासली पागोवन आशिल्ल्या पेद्रू आनी ताच्या भाव आंद्रे जेजू आपयता. जेजूचें उतर आयकल्लें ते तक्षणच मासली पागचें सोन देवाचें उतर सत म्हणून मनशाचे पागी जावच्या जेजू फाटल्यान गेले. मोगाच्यानो आमी हर एका दिसा देवाचो ताळो पवित्र पुस्तका मुखांत आयकता. हो ताळो भावार्थान स्विकार करून हेरांक परगट करूंक जायची कृपा त्याच जेजू लागीं मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी जेजूचो ताळो आयकोनी ताचो पाटलाव करूंक आमी चुकल्या. तर ह्या वेळा ताचें भोगसाण आमी मागया आनी फावो ते बरी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां समे तयार करया. सर आमचें उणें पोवन आनी पातकां बापा मुखार ओळखून घेवन सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनाचें तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोन्या काकूत कर, सोन्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोन्या काकूत
भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान परगटूंक आनी जेसो गोवळी जावंक जेसून वेंचून काडलेलो भगेवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरण पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्याक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी तूं परगट उसासी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसारण्याद्वारे तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक सुमेस्तांचो सरस्पोर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सक्तांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वस्पराचें नांव उलो मारतलो हरेकलो तारण जोडटलो. पूण ताका सतमनूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें? आनी ताचे विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमनतले कशें? आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें? आनी प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रसार करचें कशें? पवित्र पुस्तकच सांगता, हा कितले विचित येणे सुवार्ता हान येथेल्यांचे. पूण सक्तांनी बरे खबरे पाळो दिलो ना. कित्याक इजायान सांगले बरी, सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतर कोणे सतमनला. तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जायना आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण हांव विचारता इतलेंच, तांणी तो संदेश आयकलो ना म्हूण तुवें? तांणी तो आयकल्ल्या मनशाक दुबाव आसूंक नजो. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तांचो ताळो सगळे पृथ्वेचेर गाजला, तांचो संदेश पृथ्वेच्या सांदिमुल्यांनी वचून पावला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता, तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळयाचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता, तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकानशेक गाजता. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणालो जेजू तांकां, आनी हांव तुमकां मनशाचें पागी करतलो. Alleluia, 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 Alleluia.
तुमचे सोबे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस जेजू गलिलया सरोवराच्या वेळेर पाशार जाताना दोग बाबांक पेद्र म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आशिल्ले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसलें आनीकी दोग जाण बाबाव, जाकोब आनी जुआंव, जबेदेवाचे पूत. आपल्या बापोय जबेदेवाच्या सांगाता एका माचव्यार ते आपली जाळां समा करतले. ताणें तांकां आपयलें. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. देव कित्याक अशें करता? देवाक इल्ली म्हणी समजून येनांगी, देवाक दिसनांगी. कित्याक देवान अशें करचें? आमच्या घरांत कित्याक? दुसऱ्यांच्या घरांत ताना पयला कितलें बरें आशिल्लें. आमकां आसलो एकच पूत, एकच दू. देवान आमच्या घरच्यांक आपोवचें कित्याक? दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक आपोवन वचो आशिल्लें गी. क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जायते फावटी देव पुणी अशें येताना सबार घरांनी असो शीण उसारचो आसा. म्हजो होच भुरगो कित्याक? हो शिकपान हुशार आसा. जर तर हो आमच्या सांगात रावल्यार कितलें बरें आशिल्लें. देवा नाका कित्याक आपोवणें दिवचें. दुसऱ्यांचो भुरगो जाल्यार म्हणणी, आमचो भुरगो नाका. सकाळां अशें सांगतात सांगना, पूण थोडीं अशें चिंतात. कित्याक आमकां ह्या जाग जाय, आमकां धर्म भयणी जाय, पूण आमच्या घरांत हांव नाका. आज आमी भगवंत आंद्रे आपोस्तलाचें फेस्त आचरण करता. जेजू पाशार जाताना दोगा भावांक पळयता आनी तांकां तो आपयता, ये म्हजो पाटलाव कर. सकडी सांडून ते जेजूचे पाटलाव करतात. परत इल्ल्या मुखार आनीकी दोग जाण जबेदेवाचे पूत ताका दिश्टीक पडतात आनी जेजू तांकां सांगता, ये म्हजो पाटलाव करा. कळीत ना ह्या चारी जाणांचे बायलांनी आनी भुरग्यांनी कितलो गाळयो मारल्यो जेजूक. काम करतले मनशांक जेजून आपोवन व्हेलें. फाल्यां आमची गत कितें? आमकां पळोवचो कोण आसा? आमकां जेवण कोण हाडून येता? घरां जोडून हाडच्या मनशाक ह्या रितीर जेजून आपोवन व्हेलें. तर कुटुंबाची विशांत देव चिंतिनांगी. मनशा जावन मनशाचे असले चिंता स्वाभावीक. आमी पयले चिंचे हर एका वेळार म्हजो फायदो, हांतू म्हजो फायदो कितें, हांतू कितें जाल्यार म्हाका रिटर्न्स मेळटात गी. पूण देवाचे योजनेच दुसरेंच. देव शापयतना ताका कळीत आसा हें खंयसर पावोंक आसा. जल्म दिल्ल्या देवाक, रचल्या देवाक पसूंक कळीत आसा. आमचें जिवीत मुखार कशें जातलें त्या देवाक कळीत आसा. त्या देखून जर तर देव आपयता तर ताका उलो मारून येवचें आमचें काम. जर तर देव आपयता तर ताका मुखार येवचे प्रॉब्लमां सॉल्व करूंक कळीत आसा. आज हांव एक याजाक 13 वर्सां सापून 14 वर्सां म्हणजे हे प्राय याजाक जावन हांव म्हज्याच विशयांत एक दृश्टांत तुमकां दिता. तुमकां लायक जातलें म्हूण चिंता. घरा हांव मलगडो सेमिनरीक सरवताना म्हज्या मतीन ती चिंतना आशिल्ली. मलगडो जावन हांवें सेमिनरीक जॉयन जाल्यार कशें, फाल्यां आवय बापायक पळोवचें कशें. साबार फावटी आशिल्ली योजना आयल्या. जर तर हांवें काम करचें जाल्यार इल्ले पयशे मेळटले, घराचे प्रॉब्लेम इल्ले सॉल्व जातले, इल्लें घरा बरेंपण जातलें. केवळ पापा मात्र काम करतलो. मलगडो जावन हांवें काम केल्यार घराक इल्लोसो आदाय जातलो. मनशाचें चिंतपात हांव अशें चिंतपा म्हाकाय आयल्यान दुसऱ्यांक येवन वचोंक पुरो. पूण आज हांव फाटीं गोवन पळयतना, ती फाटली 13-14 वर्सां फाटीं गोवन पळयतना
देवान भरपूर रितीन आशिर्वादा गेल्यांत. देवान खंयच्याय विशयान ती उणें करूंक ना. आनी आज हांव दुसऱ्यांकी सांगता, जर तर देव आपयता तर ताका उलो मारन त्या आपोवण्याक आपोवणें स्विकार करचें बरें. कित्याक जीव दिल्लो देव, आपोवणें दिवचो देव ताका पुसूंक कळात. बेसांव दिवचो तो भरपूर मापान बेसांव दिता. केवल ताका जाय आमचें उदारी मौन. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता 4 जाण आपोस्तला विशान. जर तर जेजूच्या उतराक तांणी पाळो दिनातले तर जेजूक हे हांव म्हजो पाटलाव कर म्हूण सांगतना ना म्हाजी बायल आसा भुरगीं आसा तुमी सांगून घराच रावलें तर आज 2000 वर्सां उपरांत कोण तांकां जाणा जातलो. कोणूच ताज्या विशयांत जाणा जावन आसचो ना. पूण देवाच्या उतराक तांणी पालो दिलो आनी आज 2000 वर्सां उपरांत जाल्यार लोक उगडास करता आनी तांकां आज मान भेटयता. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपाचेर आमी नदर मारल्यार पयलें वचप सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्लें. आनी रोमाकारांक सांत पावल सांगता, तुका सतमांदूंक नातल्लें तुका उलो मारतलें कशें. आनी ताज्या विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका तें सतमानतलें कशें. आनी प्रचार करतलो आनी ना जाल्यार तें आयकतलें कशें. सांत पावल सांगता, लोकांक पयलें तुमी भावार्थान बरो जाय, ताज्या उपरांत तुमी वचून परगट करी जाय. जर तर आमी परगट करिना जाल्यार फातयोवची जाल्यार कोणें. जर तर आमी परगट करिना जाल्यार जेजूची शुभ वार्ता पावची जाल्यार कशें. जर तर आमी परगट करिना जाल्यार दुसऱ्यांक साल्वासांव मेळचें जाल्यार कशें. त्या देखून पयलें आमी सतमान दी जाय, ताजे उपरांत आमी वचून परगट करी जाय. तर कोणाक आमी परगट करचें. हांव एक याजक सांगात हांगा ब्रदर्स आसात मुखार याजक जावचें. आमी फाल्यां धाडल्या जाग्यार आमी वेता जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक आनी आमच्या याजकी जिवीची. तर तुमी लायक जाल्ल्यानी खंयच्या रितीर जेजूची शुभ वार्ता परगट करची. पयलें जेजूची शुभ वार्ता परगट करी जाय घोवान आपल्या पतिणेक, पतिणेन आपल्या घोवाक आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक. हर एक कुटुंब तें देवाचें भंडार जायचें आनी हर एक कुटुंबांत देव वस्ती करी जाय. तवळ मात्र देवाच्या पवित्रात्म्यान बरोवन आमचें कुटुंब नितळ जातलें आनी आमचें कुटुंब त्याच देवाच्या अधीन आसतलें. तवळ आमकां देवाचें उतार दुसऱ्यांक परगट करूंक सलीस जातलें. मोगाच्या भावांनी भयणी आनी हे मीस आयकोनच्या हर एकल्यांक, जर तर तुमच्या कुटुंबांत देवपुणी आसात, जर तर तुमच्या भुरग्यांक कुणी जाल्यार एक याजक जावचें वा धर्म भयण जावचें आशा उसारतात, तांच्या असल्या आशेक शेळे उदक वती नाकात आनी चिंती नाकात. हो म्हजो पूत गेल्यार आमकां कितें फाटी मेळटा, हे म्हजें दूख गेल्यार आमकां कोण पळयता. उडास दवरा. आतांचो काळ बदलला. पयलें पुरो इंडियांत आसतलें, आतांची तरणाटी पुरा चिंतून आसात कॅनडायेचें, ऑस्ट्रेलियेचें, न्यूझिलंडेचें, इंग्लंडेचें, USA चें. हांवें जायते कुटुंबांक पळयलां. आवय बापूय मरणाच्या तणीर आसतना थंय आसचो. तांच्या कुटुंबांत याजक वा धर्म भयण आसा जाल्यार याजक वा धर्म भयण थंय आसतली आनी तुमची देखभाळ तांणी पळयतली. आनी तो आपयलो देव कोणाक सांडून घालिना आनी तो आपयलो देव हर एकल्यांक 100 वांट्यांनी बेसांव दिता. तर त्याच देवाचें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया. देवान दिल्ले आपोवणे आमी स्विकार करया आनी अशें बरें कुटुंब बांदूंक जाय जालो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागून घेवया. आमी आयल्या बापा ओपून दिता तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभ देणी सगीता.
तर्पणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी संगीता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आम्ही आया बापा ओपून दिता तुका भक्तीपणासो बुद्धो बापा स्वीकार तुका रे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्या पयस विचारवाक सरीसपोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा भगवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या दिना वरी आमी तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी भरू. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजू साकारी जावं आनी ससनाक तुज्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमी फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गोवळ्या तुजे हिंडू तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्यवंदता वरवीं निरंतर तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताची प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पदकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogutu pargatuya. Sumyo Jesu, tuje maran, ami samaranda, tuje puna jivan pon.
बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितमेचर विस्तारले पवित्र सभे सुगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीचे काकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मुरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंजरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मोरवशान अतिरेकतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी आमा सोमेस्तांक ताचो पटलाव करूंक आपणे दिलेली ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
कितली मोहळका तुझी असीम दयाळा सगळीचे दैविक आनंद उसकची पवित्र करची आमची मोघाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा प्रार्थुया. बापा धर्मदूताच्या हातांतल्यान आमकां पावले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजू सोमोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरो आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडूंक हाडूंक आमकां करपा मेळ्ळो जेजू आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. ओसनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. प्रजाचे शीस करा पवित्र सांगिया असा तुमच्या सांगता आता आणि सदा पितरी आसायते पौराडी पूर्ण तोडे आम्ही दुनिया लागी ताच्या साक्षी करे मागया आम्ही दुनिया लागी ताच्या साक्षी करे होसा प्रजाचे शीस करा पवित्र सांगिया असा तुमच्या सांगता आता आणि सदा. मोघल पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां Pagkakas kurwi daram kam, że to am, że to smalny, bo potrzeb ta się nie pójdę, to się nami. Amen.